जेजून लोकांची उरपोंजीक म्हणलें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका कदीच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कदीच तान लागची ना. पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां, तुमी म्हाका देखला तरी म्हजेर तुमी विस्वास दवरिनात. म्हजो बाप म्हाका दिता ते सगळीं म्हजेशी येतलीं आनी म्हजेशी येतात तांकां हांव परो घालचो ना. म्हजी खोशी करूंक न्हय, पूण म्हाका पाठयला ताची खोशी करूंक हांव स्वर्गार थावन देंवलां. आनी जाणें म्हाका पाठयला त्या म्हज्या बापाची खोशी ही, जी सगळीं ताणें म्हाका दिल्यांत ताच्या मदल्या कोणाकूच हांव इबाडचो न्हय. पूण निमाण्या दिसा तांकां सगळ्यांक हांवें पुनर्जिवंत करची. हीच ती म्हज्या बापाची खोशी, जी कोण पुताक पळयतात आनी ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सगळ्यांक सासणाचें जिवीत मेळटलें आनी निमाण्या दिसा हांव तांकां नव्यान जिवंत करतलों. देवाचें उतर हें.